आर्काइव्ह मंत्री झाल्यानंतर असे अनेक उपक्रम आम्ही केले जे आतापर्यंत दाखवून उरलेले कोणाक त्याची माहिती नशिल्ली. आम्ही शिकले ते सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, त्याच्यानंतर चर्चिल, विन्स्टन चर्चिल जावन लेनिन आणि कोण स्टॅलिन या सगळ्याचे इतिहास आमकां पुस्तकां भितर मेळ्ळे. पण आमचो खरो इतिहास, गोंयचो इतिहास, आमच्या गोंयचे स्वातंत्र्य मुक्ती संग्रामातले जे थोर लढवय्ये आसात तांची 10 नांवां सांग म्हणले जर जाय जाल्यार तुमच्या आमच्या मदली कोणाक खबरय ना, कारण इतिहासा भितर ताची नोंद जालीच ना. गोंयान भितर पोर्तुगीजांनी 450 वर्सांचे राज्य केले, जुलमी राजवट केली, अंधाधुंदी माजयली, आमकां आमचो आवाज दाबून उडोवपाक केले. ते जेन्ना आयले तेन्ना आमची संस्कृताय नश्ट करपा खातीर, आमची देवळां उद्ध्वस्त करपा खातीर आनी देवळां आनी संस्कृताय ही नश्ट जाल्या नंतर संपूर्ण गोंय आपले जे काबिजात आसतले ह्या हेतूंतल्यान ताणें सगळें नश्ट करत गेले. देवळां सगळी गोंयक मेळयली, आमची संस्कृती सगळी बदलली, आमच्या गांवांनी आमच्या शारांनी असले सगळे देव दैवत घेऊन आमचे पूर्वज आसात ते डोंगर माथ्याचेर गेले, कारण ती पुर्तुगीज पावचे ना किंवा ती तांच्यो जिपी तांची वाहनां वचची ना अशें करून पोत्र्यांक तो देव विकून दवरले आनी आमची गोंयची थोर संस्कृताय आमचे दायज आतापर्यंत सांबाळून दवरले. म्हणजे आमच्या ह्या आर्काइव्ह डिपार्टमेंटान भितर, ह्या आर्काइव्ह डिपार्टमेंटा भितर जो पत्रव्यवहार जाल्लो जे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात जातले, छत्रपती संभाजी महाराजांच्या काळात जातले, त्याच्यानंतर पेशवाई भितर जाले आणि गोंय सांबाळपा खातीर ह्या कालांतराने शेकडो वर्सां पयलीं जाणी कश्ट घेतले तांचो इतिहास आमकां कळचो अत्यंत गरजेचो आसा. म्हणूनच आयज आमी ताट मानेन गोंयान भितर आमच्या स्वाभिमानाचे आमी देव दैवत सांबाळून आसा. आमच्या आर्काइव्ह डिपार्टमेंटान भितर आयज ही सगळी बुकां आसा ती पडून उडयली. ही आयज आमी प्रयत्न करतात की प्रत्येकाच्या ह्या लायब्ररीन भितर ती वचची, आमच्या भुरग्यांनी ती उस्तिवची आणि तातूंतल्यान खरें दायज आमचें कितें आसा, गोंयकारपण कितें आसा हें त्या पुस्तकांतल्यान आमी शिकोवचें आणि आपल्या नेक्स्ट जनरेशना कडेन पासार करचे. आणि आज साधारण 18 कितले ट्रान्सलेटर आमचे ऑफिसांनी काम करतात. जेन्ना तुमकां जर एखादे वेळ खंयचेय तुमचो डॉक्युमेंट आसा तो तुमी अपलोड केलो जर जाय जाल्यार 8 दिसां भितर तुमकां करेक्ट ट्रान्सलेटेड डॉक्युमेंट तुमच्या हातान मेळटलो आणि तो ऑथेंटिकेट करतात आमचे डिपार्टमेंट की हे एक्युरेट ट्रान्सलेशन आसा. तुमच्या खंयच्याय कोर्टान गेले जर जाय ते चलपा सारकें. पयलीं कितें जातालें, कोणी आपल्या मना प्रमाणे कसलेंय ट्रान्सलेशन करताले आनी ते एक्युरेट ट्रान्सलेशन म्हणून कोर्टान ते करताले आणि कोर्टाच्या जजाकय पोर्तुगीज भाशेची जाण नासली कारणान एखादे वेळ अशे अनेक केसीसय वेगळे गेले आसतल्यो. आयज खऱ्या अर्थान सुरवात जाल्ली आसा. आमचे जे पळय गोंयान भितर पोर्तुगीज डॉक्युमेंटाच्या आधाराचेर चोरून पेपर व्हरून ते मिसइंटरप्रेट करून अनेक लोकांनी आयज जमनी विकल्यो. हें जावपाक जायना. आयज ताजेर स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम हांव मंत्री आयले नंतर हे उजवाडाक आयले. कितलीशींच वर्सां हे चलताले पूण आमी एक कडक निर्बंध घाले आनी तातूंतल्यान आयज अनेक प्रकरणां जी दुसऱ्याच्यो प्रॉपर्टी तिसऱ्याक विकपाच्यो आपूण कोण ना, जे मॅन्युप्युलेशन आमच्या डॉक्युमेंट